भुरग्यांच्या जीवाकडे खेळ करपाचो हो प्रकार आल दाबोळे केशव स्मृती हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांक हायस्कुलीच्या टॉप फ्लोराच्या पत्र्यांचेर देऊन तांच्याकडच्यान काम करून घेतात। प्रिन्सिपल इन्चार्ज म्हणटा व्हडलेशें काय ना, पूण असली कामां करताना एखाद्या भुरग्याचे बरे वायट जाले जाल्यार हो व्हिडिओ पळयात। गोयच्या एका प्रतिष्ठीत हायर सेकंडरीतले हे चित्र। हायर सेकंडरीच्या टॉपार उबे रावन भुरगे टायल्सांच्या कुडक्यांच्यो राशी क्लियर करतात, तेय बी पत्र्यार उबे रावन। कसलीच सेफ्टी नसताना स्पष्ट दिसता। शिस्त लागची म्हूण हायस्कुलांनी भुरग्यांकडल्यान वर्गांची साफसफाई करून घेवप वेगळे आनी मानायांची कामां करप वेगळे। छपरावेली कामां करताना कॉन्ट्रॅक्टरांक सुद्धा कन्स्ट्रक्शन वर्करांक सेफ्टीच्यो गजाली दिवच्यो पडटात। हांगा भुरगे थेट छपराचेर। प्रुडंटान हायर सेकंडरीच्या इन्चार्ज प्रिन्सिपलाक गाठलो। चवथ लागीं आयिल्ल्यान हॉलांतले टायल्स मेरेच्या भायर दवरपाचें खंय काम चलताले आनी तेन्ना थंय टिचरूय आशिल्ले म्हूण तो सांगता। सर कितें आसा पळय, आमचें आतां 22 तारखेर आमी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करपाचें आसा आनी आमचो वयलो जो हॉल आसा टॉप फ्लोराचेर तो नवो चल्लो आसा आनी तेजें टायल्स फिटींग काम आनी पेंटींग काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी थोडेच एक टायल्साचे 4-5 कितें कुडके आसलेले आनी 4 बॉक्सां आसलेलीं ती हॉलान आसा ती काडून भुरग्यांनी दुसरे सायडीच्या हॉलाच्या सायडीन दवरले आनी 4 कुडके आसलेले तेंच्यांनी ते सकयल उडोवपाक लागून ते पत्र्याच्या वयर थंय टिचरी सेक्युरिटी अशें म्हणल्यार 2 टिचरांचे ऑलरेडी आसलेले, NSS ऑफिसर तेंच्या वांगडा आसलेले। तेंच्यांनी फक्त तांकां ते झाडू मारून एकटे करपा लायलो कितें आसा ते फ्लोरार कितें पडलेलें आसा ते आनी टायल्साचे 2 बॉक्सां थंय सायडीच्या दुसऱ्या सायडीन दवरपा लायले। मागीर त्याचे दुसरे पत्रे आसा आनी टिचरी थंय दोनूय आसलेल्यो, तांकां भुरग्यांक एकट्याक तशें कांय करपाक लागूना आनी ते चड 4-5 कुडके तेंच्यांनी काडून ते सकयल वयर आसलेले ते सकयल उडयले, इतलेंच आनी कांय ना सर। प्रिन्सिपल सांगता ती गजाल आनी हो व्हिडिओ पळयल्यार ताळमेळ ना। चित्र वेगळेंच, काम चल्ला बिल्डिंगेचेर वयर। प्रिन्सिपलाक तातूंत व्हडलेशें कांयच दिसना हेंच अजाप। प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार। पेडणे मतदारसंघात कासारवडणे ते बैलपार हासापूर रस्त्याची चाळण जाल्या। रस्त्यार फोंडकुला काय फोंडकुलांनी रस्तो तेच कळना। ह्या रस्त्यावेल्यान यो वच करप म्हळ्यार नित्याचे एडव्हेंचर। पावसान परिस्थिती आनीक वायट, कांय कडेन रस्तो सोदचो पडटा इतली फोंडकुला। रस्त्याची खडी भायर सरल्या आनी फोंडकुलांचे दिशी दिशी फोंडारे जायत आसात। खासा रिपोर्ट। पेडणे मतदारसंघात कासारवडणे सावन हसापूर वचपी हो रस्तो बैलपार जंक्शना मेरेन सामकोच काबार। ह्या रस्त्यावेली फोंडकुला साल्वार करून गाडी काडटा म्हणल्यार नाका शेवट। त्या शिवाय गाडयेची आनी चलयतल्याची बॉडी खिळखिळी जावपाची। कांय कडेन तर रस्त्याची सापूच चाळण जाल्या। रस्तो आसा काय ना सोदचो पडटा। फोंडकुला चुकयता म्हणल्यार एक्सिडेंट। हांगा सगळो कंप्लीट रोड पिड्यार जाल्लो, मिनिस्टर पळयना, कोण पळयना, लोकांची वाट लागता, गाडीची झाडां जाता। हांव 2 फावटी पडला हांगा मरे म्हणून कुटवाळ ते नागजर सगळो रोड कंप्लीट पिड्यार जाल्लो आसा, बेगीन बेगीन करपाचो अशी माझी विनंती आसा। हो मतदारसंघ मगो कडेन। मगोचो टुरिझम मिनिस्टर बाबू सध्या थंयचो आमदार। रोड सध्या रोडाची आमचे सारकी दुर्दशा जाल्ली हांगा। ती संबंधी कोण लोकल आमदार आहा त्यांनी लक्ष घालपाचो आनी हे बेगिनात बेगीन जाय तितके करून घेवपाचें काम अशी माझी इच्छा। कित्याक हांगा आतां ह्या वटेन ट्रकांची रहदारी आहा ती जास्त आहा आनी ट्रान्सपोर्ट भरपूर वाडलेलो आहा ह्या रोडार। ताका लागून तेणी जास्त लक्ष घालपाचो हितून नवीन आमदार कोण जाला न्हू तेणी। बैलपार जंक्शनाचेर लोक फोंडकुलांनी पडत म्हूण अलर्ट करपाक म्हूण लोकांनी आपूण जावन ही आडवण केल्या। ओपन स्पेसींनी फॉरेस्टान खंय कितले वृक्षारोपण केला कळना, मात रस्त्यांनी दशा पळयल्यार सध्या झाडां रोवंक PWDक भरपूर वाव आसा। प्रुडंटा खातीर सुभाष खुटवळकाराचो रिपोर्ट। बीजेपीचो पणजेचो उमेदवार मुख्यमंत्री पर्रीकाराक डिस्क्वॉलिफाय करचो म्हूण एक्टिव्हिस्ट आनी सरकारी स्टाफ काशीनाथ शेटये आतां वेंचणूक आयोगाक मेळपाचो आसा। शेटये पणजेचो वोटर कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसतना आपल्याचेर विधानसभेन इश्यू केलो, आपल्याक वॉर्निंग दिली। पर्रीकार खंय कॅन्डिडेट म्हूण डिस्क्वॉलिफाय जावंक जाय। लायटीच्या खात्याचो RTI एक्टिव्हिस्ट सिव्हिल इंजिनियर काशीनाथ शेटयेची विजिलन्स, बेहिशोबी मालमत्ता, CCS, विधानसभेचो शिस्तभंग तशेंच आर्माच्या लायसनाची चौकशी जातली। ISS ऑफिसराक घालून स्वतंत्र चौकशी जातली म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार काब्रालाच्या प्रस्नाचेर विधानसभेत उलयलो। There is a code of conduct going from 29 July. So there is one candidate who has threatened me. I am going to election commission also on that count. I am a voter of Panjim and there is one candidate who is standing in Panjim. But as per code of conduct, no bills can be passed or nothing can be said to us. So I am been threatened to vote for BJP by one of the candidates.
who is the candidate, who wants me to vote for him. In the code of conduct, he has threatened me. That is my whole case now. Can a candidate in the code of conduct threaten me? That you have to answer. I will put a disqualification on this aspect everywhere now. इतले मजगती कोड ऑफ कंडक्ट चालू असताना पर्रीकार पॉलिटिकल स्टेटमेंट करता म्हूण एकल्यान मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याकडेन कंप्लेन केल्या. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. घेऊया एक ब्रेक.